Chief Minister Dr. Pramod Sawant paid homage to Dr. Shama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary. He remembered Mukherjee as a fearless patriot who laid down his life for the unity of the nation. Dr. Sawant said Mukherjee's vision continues to inspire India's journey towards strength and self-reliance. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जयंतीच्या निमित्तात या कार्यक्रमाक आम्ही सगळेजण हांगासर जमल्या. सगळ्यात पयलीं तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत. ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात खास करून सांखळी म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन ज्यांचें भाशण तुमी हांगासर आयकलें बाय सिद्धी परब. त्याच बरोबर आमचे डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चरचे बाब सगूण वेळीप, जिल्हा पंचायत सदस्य बाब गोपाळ सुर्लकर, आनंद काणेकर, निकिता आणि खास करून तुमकां जें मार्गदर्शन करपाक आयला ते युनिवर्सिटीचे प्रोफेसर बाप विनायक उर्फ विनय बापट. खूब बरे उलयतात, खूब बरे वक्ते. तुमी कदाचित तेंचें भाशण केन्ना आयकूंक ना आसतलें. योगायोगान तुमकां आज संद आयल्या वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन हाजेर उलयतले न्ही काय श्यामाप्रसाद मुखर्जी. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचेर ते आपले डिटेलान भाशण करतले. हांव थोडक्यात तुमकां डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांचेर उलयतलो. डिटेलान ते उलोवपाचें आसा. तुमी म्हणटले की डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी आमकां कित्याक समजचें. म्हजें म्हणणें आसा की देशांतलो जाका पास्ट हिस्ट्री खबर ना, ओके, तो आपले फ्युचर समजून घेवंक शकना. आनी म्हणून तर आमकां इतिहास खबर आसप गरजेचो आसा. जेन्ना जेन्ना आमकां संद मेळटा तेन्ना तेन्ना इतिहास वाचीत चलात. आयज खरें म्हणजे तुमी भाग्यवान आसात की मोबायल तुमच्या हातांत आसा आनी इंटरनेट ह्या माध्यमांतल्यान तुमी खूब कितें सर्च करूं शकता. आमकां मोबायल केन्ना मेळ्ळो? आमी जस्ट नोकरेक लागल्या उपरांत मेळ्ळो. आमकां मोबायल न्ही, आमकां सादो फोनूय नासलो आमच्या घरांनी. सादो फोनूय नासलो. टक 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 करून तो उलयतालो पळय न्ही, तो सुद्दां फोन खंयचो टी व्ही नाशिल्ली. म्हणजे टील 8वी पर्यंत सुद्दां टी व्ही नाशिल्ली आमच्या घरांत. म्हाज्या घरांत टी व्ही आयल्यार 9वेक हांव पावल्या उपरांत. म्हणजे तोपर्यंत टी व्ही सुद्दां नाशिल्ली. पण तुमी भाग्यवान आसात म्हणजे तुमच्या मोबायलाचेर तुमी इतकी सगळी हिस्ट्री सोदून काडूं शकता. त्या खातीर म्हजें म्हणणें आसा की सदोदीत आमकां हिस्ट्री समजप म्हणजे आमी जाका म्हणटा विरासत आनी विकास. ओके, विरासत म्हणजे फाटीं कितें जालां तें, विकास म्हणजे फुडें कितें करता तें. आनी त्या खातीर आज डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांची जयंती मनयता आसतना तांचो जल्म 6 जुलय 1901 कलकत्ता हांगासर जाल्लो. बॅरिस्टर बाय प्रोफेशन, इट इज हायली क्वॉलिफायड. इंग्लंडाक वचून तांचें शिक्षण जाल्लें. ही हॅज इलेक्टेड इन दॅट टायप ऑफ ब्रिटीश कावन्सिलेट आसताल्यो. कलकत्ताक तो निवडूनूय येतालो. ही हॅज रिप्रेझेंटेटेड द कलकत्ता एट दॅट टायम. ही हॅज फायट फॉर द नेशन. आमकां फ्रिडम फायटर सांग म्हटलें काय ना, आमी गांधी आनी नेहरू जाल्यार लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस हेज्या पली कडेन फुडें आमची गाडी वताना. आतां सावरकरा पर्यंत पावपाक लागल्या. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ह्या तातूंतलेच एक नॅशनलिस्ट लिडर जेंच्यांनी ह्या देशा खातीर लढले. देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 आमी व्हडा मोठ्या मनेन आयजूय मनयता. म्हणजे आमी जरी 14 वर्सां लेट स्वतंत्र जाले. 19 डिसेंबर 1961 देश स्वतंत्र 15 ऑगस्ट 1947 जाल्लो. आनी देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत ब्रिटिशांनी वयता आसतना ह्या देशाची फाळणी करून गेले धर्माच्या आदाराचेर, हिंदू आनी मुस्लीम म्हणून. आनी फाळणी जाता आसतना लाखांनी हिंदूंची कत्तल जाली. पाकिस्तानांतल्यान रेल्वे भरून तांच्यो डॅड बॉडीज देशांत धाडल्यो. आमी तरी सुद्दां सहन केलें. हांगासल्यान कोणी मुस्लिमांक मारून थंय धाडूंक ना. हिंदू आनी मुस्लीम ह्या फाळणीच्या आदाराचेर इंडिया आनी पाकिस्तान जालें. तेच दिसा 14 ऑगस्टा दीस पाकिस्तानाक स्वतंत्र दिलें आनी 15 ऑगस्ट दीस ह्या भारत देशाक स्वतंत्र मेळ्ळें. आनी फुडें वचून पाकिस्तानाचे 2 तुकडे जाले परत. म्हणजे आनी बांगलादेश तयार जालो. पाकिस्तान आनी बांगलादेश म्हणजे एका देशाचे 3 तुकडे केले आनी तेच्यांनी 3 देश केले. हांवें सांगलाय बी इतक्याच खातीर हाज्याय सांगट्या फाटल्यान इतिहास आसा. 15 ऑगस्टा दीस देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत सुद्दां तांच्यांनी म्हटलें की जम्मू आनी काश्मीर हो आजून स्वतंत्र भाग आसा. म्हणजे हो स्वतंत्र भाग आसा. तेच्यांनी वेगळो देश म्हटलो ना. तेन्नाचे प्रधानमंत्री नेहरूजी हांकां इंटरनॅशनल पॉलिटिक्सान आपलें नांव करपाक जाय आसलें.
आणि म्हणून तर ते आपूण खूब शांतीप्रिय म्हणून हांगासल्या पुर्तुगीजांक धांवडून घालपा खातीर सुद्दां तांच्यांनी 14 वर्सां उशीर केल्लो. वेगवेगळीं कारणां आसतलीं, हांव तितूर वचना. बट जम्मू आनी काश्मीराक स्वतंत्र जाल्या देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत पयले प्रधानमंत्री नेहरूजी जाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळांतले दॅट टायम इट इज एन नो ऑपोजिशन, ऑल टुगेदर एकी कडेन येवन मंत्रिमंडळ स्थापन करपाचें जालें. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ह्या पहिल्या निवडून आयिल्ल्या भारताचे पहिले परराष्ट्र मंत्री आशिल्ले, एड्युकेशन मिनिस्टर आशिल्ले. इट इज व्हेरी स्कॉलर बाय म्हणजे इंटलॅक्च्युअल मनीस. आनी जेन्ना तेन्नाच्या सरकारान ठरयलें कितें म्हणून की ना, जम्मू काश्मीरात बसपा खातीर आमकां पासपोर्ट लागतलो. जम्मू काश्मीरात 2 संविधानां लागतलीं. एक भारताचें संविधान, आतां जें आमी संविधान म्हणटा तें, आनी जम्मू काश्मीरांतलें वेगळें संविधान. म्हणजे ताका 370वें कलम. तुमकां आमचो बापट उलयता आसतना इन डिटेलान सांगतलो. 370वें कलम म्हणजे थंयसर 2 फ्लॅग आसतले, एक तिरंगा लागतलो आनी एक जम्मू काश्मीरचो झेंडो आसतलो. 2 संविधानां आसतलीं, म्हणजे एक भारताचें संविधान आनी एक तेंचें संविधान. आनी थंयसर 2 प्रधानमंत्री, म्हणजे एक भारताचोय प्रधानमंत्री थंय प्रधानमंत्री म्हणटलो आनी मुख्यमंत्र्याकूय बी ते प्रधानमंत्री म्हणटले. सेपरेट कंट्री केली ना. इंटेन्शन तेंचें तेंच आशिल्लें, इन फ्युचर परत ही वेगळी कंट्री जावची म्हणून. अजुनूय POK बी ना, तितून हांव वचना. म्हणजे पाक ऑक्युपायड काश्मीर जाका म्हणटात तो अजुनूय तसोच, म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलाचेर डिस्प्युटेड विशय आसा. पण हो जम्मू काश्मीरचो भाग जे आमचे आशिल्ले, देशाचा ह्या मुकूट आशिल्लो, आमी आयजूय म्हणटा ह्या देशाचो स्वर्ग आशिल्लो. त्या देशाचो स्वर्ग आनी देशाचो मुकूट हो सेपरेट करून दवरपाचें काम तेन्नाच्या सरकारात केलें. आनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांच्यांनी सांगलें, तुमी जर अशा पद्दतीन जम्मू काश्मीर हें वेगळे कडेन दवरता आसत, हें चलचें ना म्हणून. आनी आमी पासपोर्ट घेयनासतना आपूण थंय वयतलो. ही हॅज रिजायन्ड फ्रॉम हीज मिनिस्ट्री. आज कोण सोडपाक तयार नासता. आमी खंयच्या आमची सादो जॉब मेळ्ळो सोडपाक तयार ना. पण त्यांनी रिजायन केलें. कित्या खातीर? देशा खातीर केलें. ह्या अखंड भारताचें स्वप्न पळोवपा खातीर केलें. आनी अखंड भारताचें स्वप्न पळोवपा खातीर तेंच्यांनी आपलें रेजिग्नेशन दिलें आनी जो विदावट पासपोर्ट जम्मू काश्मीरात प्रवेश केलो. आनी जम्मू काश्मीरात प्रवेश करना फुडें थंयसरूय बी तेन्ना एक्चुली, म्हणजे आमी जशें आतां गोंयांत आमचें सरकार आसा, जम्मू काश्मीरातूय बी तेद्या वेळार म्हणजे थंयसरलें सरकार आशिल्लें, इट इज अ काँग्रेस ओरिएंटेड सरकार. तांच्यांनी ताका ते दीस अरेस्ट केलो. मोर दॅन 40 days, 43 दीस ताका बंदखणीत दवरलो. आनी बंदखणीत दवरला थंयसरूच तेंचो गूढरित्या मृत्यू जालो. म्हणजे जे जम्मू काश्मीराक ह्या देशाचो अविभाज्य घटक करपाक गेल्ले, तेन्नाच्या सरकाराक कांयच पडिल्लें ना. आनी तेन्नाच्या सरकारान ताचो मृत्यू कसो जालो हाची चवकशी केली ना. चवकशी केली ना ती केली ना की बाबा 370वें कलम रद्द करपाचो सुद्दां तेंच्यांनी विचार केलो ना. तेन्नाच्यान आतां पर्यंत जे दिसा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ताच्यान थंय पळय गेल्ले, तेंचो मृत्यू जालो, तेन्नाच्यान ह्या राष्ट्रवादी विचाराच्या लोकांनी ठरयलें, इस देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा. हीच घोषणा दिली. इस देश में 1 प्रधान 1 विधान 1 निशान चलेगा. त्या घोषणेच्या आधाराचेर वेगवेगळ्यो जनसंघा पासून ती जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी फॉर्म जाली. आनी भारतीय जनता पार्टी त्या एकाच विचारात, म्हणजे आमकां देश प्रथम आसा. ज्या पार्टीक देश प्रथम, द्वितीय पार्टी आनी तृतीय आमी आसा. देशा खातीर सर्वतोपरी करपा खातीर तयार आशिल्ले देशांतल्या ह्या नागरिकांनी की ठरयलें की ना, हे अखंड भारताचें स्वप्न साकार जाल्या शिवाय आमी वगी बसचे ना. अखंड भारत हो साकार जावपाक जाय. ह्या देशात 1 विधान 1 प्रधान आनी 1 निशान हीच घोषणा आसपाक जाय. आनी त्याच धर्तीचेर तेन्ना पासून ते आतां पर्यंत हे सातत्यात ही लढाई चालू उरली. देशाची जवळपास 70 वर्सां पुराय जाली. 70 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत सुद्दां हो देश एक संद करपा खातीर, एक 370वें कलम रद्द करपा खातीर, ह्या अखंड भारताचें स्वप्न आमकां हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक, सीख, इसाई हे सगळे लोक आमकां परकी न्ही. हे सगळे आमचे भाऊबंदकी आसात. ह्या देशात आमी सगळे जाण एक आसात. पण बाकीचे लोक ते मानिनाशिल्ले. पण ह्या देशाची एकता मेंटेन करपा खातीर अखंड भारत जावप हें खूब गरजेचें आशिल्लें. बट तें जावपाक दिलें ना. हांव मुद्दामून केन्ना केन्ना सांगता, आय एम द विटनेस. हांव स्वता विटनेस आसा. हांव जवळपास 26 जानेवारी 2013 हांव जम्मू काश्मीरात गेला
आणि जम्मू काश्मीरात वयता आसतना तेन्नाची स्थिती म्हणजे 2013तली स्थिती हांवें पळयला ती सांगता तुमकां हांव की आमच्या कडेन तिरंगा आमच्या बॅगात आसा म्हणून आमकां अरेस्ट केल्या. जम्मू काश्मीरात एक दीस म्हाज्या बरोबर असंख्य यूथ हांव न्ही कलकत्तांतल्यान जी रॅली सुरू जाल्ली ती जम्मू काश्मीरात एंटर केली. लाखांनी युवक हे तिरंगा लहराव लाल चौक ह्या लहरीच्या सकयल जम्मू काश्मीरात एक लाल चौक फेमस प्लेस आसा त्या जाग्याचेर तिरंगो लावपाचो म्हणून थंयसर गेल्ले. हजारांनी लोकांचे हातपांय मोडले, हजारांनी लोकांक अरेस्ट केले. म्हाजो तर एक फ्रेंड ताजे दोनूय हात आनी दोन पांय थंय मोडिल्ले, फक्त गुळी मारून मरपाचो उरिल्लो. इतकी वायट परिस्थिती तेन्ना जम्मू काश्मीरात 2013त हाडली. आनी आमी जाका म्हणटा की डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे स्वप्न आणि ह्या देशाचे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांच्यांनी 370वें कलम रद्द केले आणि सांगले की जम्मू आणि काश्मीर हांगासर दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा हो ह्या देशाचो अविभाज्य घटक आसा. आणि ताकाच लागून अखंड भारताचें स्वप्न जर पयले फावटी केन्ना साकार जालें आसत जाल्यार ते इन द जून 2019 म्हणून आज डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीक याद करता आसतना तांच्यांनी देशा खातीर बलिदान दिलें, तांच्यांनी ह्या देशा खातीर आपलो प्राण दिलो, अखंड भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिली. तांकां जाय जाल्यार ऐशो आरामांतलें जिवन जगपाक जातालें कारण ते स्वता मंत्री आशिल्ले. जम्मू काश्मीर म्हणजे भारतांत विलीन जायना जाल्यार कितें जाता काय हें म्हणून जगूं शकताले, पण ना, तांच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती अखंड भारताचें स्वप्न साकार करपाक दिली. म्हणून आज म्हज्या समोर बशिल्ल्या तरणाट्यां कडेन हांव मागतां, आमकां आज प्राणाची आहुती दिवपाची गरज ना, आमकां आज देशा खातीर जगपाची गरज आसा, आमकां देशा खातीर कितें तरी करून दाखोवपाची गरज आसा. आनी ह्या म्हणजे 21व्या शतकात वयताल्या ह्या भारत देशात देशाची तिसरी म्हणजे ह्या जगाची तिसरी पावर शक्ती जाता आसतना इट इज द इकॉनॉमिकल पावर, आमी जाका म्हणटा की फायनान्शियल पावर, रिसर्च सेक्टरांत पावर, डिजिटल सेक्टरांत पावर, हे सगळें जाता आसतना आमी आमचो ठसो उमटोवपाची गरज आसा. आनी तो ठसो उमटोवपा खातीर म्हाका दिसता दीस इज द रायट एज. आमकां ज्या फिल्डांत आवड आसा, ज्या फिल्डांत आमी शिकता तितूर इनोवेशन करप, रिसर्च करप, टॅक्नॉलॉजी ओरिएंटेड शिकप आनी आमी आमचें करियर करप. म्हणून हांव तुमच्या लागीं मागतां की आयज आमी ही जयंती मनयता आसतना आमी जर तेंच्या कडल्यान कितें घेतलें आसत, आमी तेंच्या कडल्यान घेतलें डेडिकेशन, आमी तेंच्या कडल्यान घेतलें सॅक्रिफायस, आमी तेंच्या कडल्यान घेतलें देश प्रेम, आमी तेंच्या कडल्यान घेतलें ह्या देशा खातीर कितें तरी करपाचें. हय, यंग एज आसतली, ह्या यंग एजीत सुद्दां स्वप्न पळोवप गरजेचें आसा आनी तें स्वप्न न्हिदेंत न्ही, तें स्वप्न जागे आसतना पळोवपाक जाय. आनी अशें स्वप्न पळोवचें की तें स्वप्न पळयता आसतना हांव म्हजो करियर करतलो. आनी म्हणून तर म्हणटा आमी की ह्या देशाचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न तुमकां सगळ्या जाणांक दाखयता. ह्या देशाचो जेन्ना स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना म्हणजे घडये कदाचित म्हणजे त्या देशांतल्या विकसीत भारत करपेची संकल्पना पुराय करपी तुमी सगळे जाण आसतले. आनी त्या विकसीत भारताक 2047 हे घडोवपा खातीर, करपा खातीर, तितूर वांटो घेवपा खातीर प्रत्येकाचो वांटो जर आसपाक जाय आसत जाल्यार आज पासून आमी जाका म्हणटा की सॅक्रिफायस आनी डेडिकेशन हाची गरज आसा. म्हणून आमी सातत्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी क्लीन इंडिया आसतलें, स्कील इंडिया आसतलें, डिजिटल इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, फीट इंडिया आसतल्यो, ह्यो वेगवेगळ्यो संकल्पना आमकां दाखयल्यो. तुमकां जर तुमचे करियर ऑप्शन्स पळोवपा जाय, माय भारत ह्या पोर्टलाचेर चलात, मोबायल सगळीं जाणां यूज करतात. माय भारत ह्या एका पोर्टलाचेर पळयात वचून की तेज्या निमित्तान आमकां वेगवेगळ्यो करियर ऑप्शन्स हे सातत्यात दिसता. चूज करात, कारण आपलें करियर आपल्या हातांत आसा, दुसरो आपलें करियर घडोवंक शकना, आपुणूच घडोवचें पडटलें. आनी तें घडोवपा खातीर तुमी सगळे जाण हे तत्परतेन वागतले हेजी म्हाका खात्री आसा. आनी एकूच वता आसतना सांगता हांव, माननीय प्रधानमंत्री देशांतले पयले प्रधानमंत्री आसात की जे मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान सातत्यात लोकां कडेन उलयता गेली 11 वर्सां जालीं. 11 वर्सां जालीं कोणी कदाचित आयकूंक ना आसतलें जाल्यार दर आयतारा चवथ्या आयतारा मन की बात ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान दर म्हयन्याच्या चवथ्या आयतारा मन की बात हो कार्यक्रम जाता. अर्द्या वराच्या कार्यक्रमांत पुराय देशांत कितें चल्लां आनी इनोवेशन कितें चल्लां, टॅक्नॉलॉजी कितें चल्लां, आमी म्हणटा हें आयकपाची आनी पळोवपाची संद तुमकां मेळटली. म्हणून मन की बात हो कार्यक्रम पळोवचो तुमी हाजी हांव अपेक्षा बाळगितां. आज मुद्दामून
म्हणजे आर्ट अँड कल्चर हांच्यांनी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांची जयंती ही हांगासर दवरली. तुमकां सगळ्यांक हे बरें आमचे सगळे वक्ते आनी बाकीच्यांचे भाशण आयकपाची आनी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी सारकिले टॉल लिडर हांचे विचार आयकपाची संद तुमकां मेळ्ळी, जेणे करून तितूंतल्यान प्रेरीत जावन तुमी सगळीं जाणां म्हणजे नव भारत घडोवपा खातीर, विकसीत भारत घडोवपा खातीर, विकसीत गोंय घडोवपा खातीर सगळीं जाणां वांटेकारी जावची हें तुमच्या लागीं मागता. जातली काय ना? जातली काय ना? जातली जाल्यार म्हाज्या बरोबर दोनी हात वयर करात. भारत माता गे. सगळीं जाणां दोनी हात वयर करून वांगडात. भारत माता गे. भारत माता गे. वंदे वंदे. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.